राती वाइड सोरबोती एक नदरमा Make a better place for you and for me. Make a better place for you and for me. Make a better place for you and for me. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if you care enough for the living. Make a better place for you and for me. There are people dying if you care enough for the living. Make a better place for you and for me. Make a better place for you and for me. Make a better place for you and for me. La pandemia ha messo in risalto quanto siamo tutti vulnerabili e interconnessi. Se non ci prendiamo cura l'uno dell'altro, a partire dagli ultimi, da coloro che sono maggiormente colpiti, incluso il creato, non possiamo guarire il mondo. È da lodare l'impegno di tante persone che in questi mesi stanno dando prova dell'amore umano e cristiano verso il prossimo, dedicandosi ai malati anche a rischio della propria salute. Ma sono degli eroi, Tuttavia, il coronavirus non è l'unica malattia da combattere, ma la pandemia ha portato alla luce patologie sociali più ampie. Una di queste è la visione distorta della persona, uno sguardo che ignora la sua dignità e il suo carattere relazionale. A volte guardiamo gli altri come oggetti da usare e scartare. In realtà questo tipo di sguardo acceca e fomenta una cultura dello scarto individualistica e aggressiva, che trasforma l'essere umano in un bene di consumo. Chiediamo dunque al Signore di darci occhi attenti ai fratelli e alle sorelle, specialmente a quelli che soffrono. Come discepoli di Gesù non vogliamo essere indifferenti né individualisti, i due atteggiamenti brutti contro l'armonia. Indifferente, io guardo da un'altra parte, e individualisti solo per me, guardare soltanto il proprio interesse. L'armonia creata da Dio ci chiede di guardare gli altri, i bisogni degli altri, i problemi degli altri, essere in comunione. Vogliamo riconoscere in ogni persona, qualunque sia la sua razza, lingua o condizione, la dignità umana. सर्वाधिक के लिए हम गीत गए यार 824 पेज नंबर 12 824 Sungkustani sutatuka Uskiako din sutatuka Kushal bona sutatuka Sogles kodin sutatuka Disa fatodu detana Arzat lehe udgar sutta Aicha disa jesot buso
तुका ते भेटोयता संकोशांनी सोदता तुका हुस्क्या कोतीन सोदता तुका खुशालपणांत सोदता तुका सगळेच कोडीन सोदता तुका. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां दिव आनी मागीर मोगाचो येवपाक तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता उगडास करून म्हयन्याचो सोंपून गेल्लो भाव आगोस्तीन गामा. तशेंच पयल्या वर्साचो उगडास करून भेटयता सांताना डिसुजा. तांच्या आत्म्याक देवान सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया आपलो जल्माचो दीस मनयतात रुजारिया नूनीस, वैष्णवी जो, फ्रॅन्सी काब्राल. तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच मारिया जोकिना फेर्रा आपणा पासत मागूंक लायता. आयज तिची सर्जरी जावपाची आसा ती बरे भाशेन जावंक आपणा पासत मागूंक लायता. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुम्याची क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. बाबा भयणीनो दोयाड आनी मोवाड आनी काकृती भोवंत आमचो देव आमी जेन्ना दुसऱ्या सगळें दोयाड मोवाड आनी काकृती भोवंत सताव तेन्ना देव आमचे सगळें उदीक उपोट देण्यांनी आमकां भरून आपूण काकृती भोवंत आनी दोयाड जाता आनी आमकां उदीक आनी उदीक ह्या संवसारांत ताची देणी फावो जाता. तर हीच कृपा आमकां आज मागुया. आमच्या जिवितांत दुसऱ्या सगळें दोयाड आमी जावंक दुसऱ्यांक आमी काकलूत दाखोवंक आनी अशें देव आमचें सगळें काकलूत दाखयता जाल्यार आमी ह्या संवसारांत ताचे काकलुतीन जियेतना दुसऱ्या सगळें आमची उदीक आनी उदीक दोयाड आनी मोवाडाय आमी उदारपणान दिवंक आमकां कृपा आनी बोड ह्या मिसान मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हणून ओळखून घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांचाक वारमरी सगळ्या देवदूतांक आनी भोक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थूया. सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्या. ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां उदीक उदीक बोर आनी अशें तुवें बासायलें दायज आमी जोडुशें कोर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूत चलयता सासणाच्या ससनाक. आमेन. एजिकेल प्रवेद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वस्पराचें उतर म्हजे कानार अशें सारलें. मनशाच्या पुता तूं फितूर गोरान्या मोदें जियेताय. दोल्या आसून तीं पोलेनात, कान आसून तीं आयकनात, कित्याक तीं कोरेपणी फितूर गोऱ्यांत नासलीं. तूं मनशाच्या पुता निर्वासनाक वसूंक तुजी पोटली तयार कोर आनी दिसा उजवाडाक तांच्यान तुका पळोवंक जाता तेन्ना तुजो गांव सोडून वच. तांच्या दोल्या मुखार परदेशी कसो आसाय त्या जाग्यार तावन दुसऱ्या जाग्यार वच. ती घोडये आपूण फितूर गोऱ्यांतली म्हूण ओळखूंक पावतली. तांच्या दोल्या मुखार
दिसा उजवाडा तुजें सामोण निर्वासीचे काडली पोटली कशी तूं बांदतलोय आनी सांजे तांच्या दोळ्या मुखार निर्वासी लोक भायर सरता तसो तूं भायर सरतलोय. ती पळयता आसतना वणटीक बुराक कोर आनी तांतल्यान भायर सर. तांच्या दोळ्या मुखार तुजी काडली पोटली खांदार मारतलोय आनी कालोक पडलो म्हणटच भायर सरून वयतलोय. गांव पळयना जावं तुजें तोंड दामतलोय कित्याक इस्रायलाच्या गोराण्या पासत हांवें तुका एक कुणाक केल्या. म्हाका फॉर्मलां तशें हांवें केलें. एक निर्वासी मनीस आपलें सामोण तयार करता तशें दीस उजवाडा हांवें म्हजी खाटली पोटली बांदली आनी सांजे म्हज्या हातान हांवें वणटीक बुराक केलो. खालोक पडलो तसो हांव भायर सरलो आनी ती पळयता आसतना म्हजी काटली पोटली हांवें खांदार मारली. दुसऱ्या सकाळी सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सांडलें. मनशाच्या पुता इस्रायलाच्या गोराण्या त्या फितूर गोराण्या तूं कितें करता काय म्हूण तुका विचारूंक ना? तांकां सांग. सर्वेस्परान अशें सांगता. हें बाकीत जेरुजाल्याच्या कुंवरा विशीं आनी खुंयसरूय रावतल्या इस्रायलाच्या आख्या गोराण्यांतल्यान लोकां विशीं अशें सांग. हांव तुमकां एक कुना हांवें करून दाखयलां तशेंच तांकां घडटलें. ती परदेसांत वेतली, निर्वासी जातली. तांचो कुंवर कालोखान आपलें सामोण खांडार मारतलो आनी भायर सरूंक वणटीक केलेल्या बुराकांतल्यान भायर सरून वेतलो. आपल्या दोळ्यांनी गांव पळोवंक ना जावं तो आपलें तोंड दामतलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराचीं कर्तुवां कधीच विसरूं नाका. सर्वेस्पराच्या कर्तुवां कधीच विसरूं नाका. तोरया आसतना भोव वर्त्या देवाची तांणी परिक्षा केली आनी ताका चडयलो. ताच्या आज्ञांक तांणी पाठ केली. आपल्या पुर्वजां भाशेन नीट वाट सोडून ती अविस्वासी जाली. सोडोल दोळू भाशेन घातकी जावंक ती ताचेर पडटली. जबाब सर्वेस्पराची कर्तुवां कधीच विसरूं नाका. दोंगराच्या कुड्ड्यांक देवाक भोजून तांणी तांचो राग पेटयलो आनी मुर्ती करून ताका तिकडायलो. हें सगळें आयकना फुडें देवाचो राग पेटलो. इस्रायलाक ताणें साफ सोडून उडयलो. जबाब सर्वेस्पराची कर्तुत्वां कधीच विसरूं नाका. आपले पदवेचें स्थान ताणें गुलामपणाक सांपडूंक सोडलें. आपल्या मोहिमेचें बिराड दुस्मानाच्या हातांत पडूंक दिलें. आपले स्पोर्जेक तोरवारांनी मरूंक वरजिली. आपणें विचून काडलेल्यांचेर इतलो ताजो राग. जबाब सर्वेस्पराची कर्तुत्वां कधीच विसरूं नाका. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. तुज्या मुखामोलाचो पोरचोर तुज्या तक्राचेर फांकोय आनी तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणी जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूंया. बेदरून जेसू सोशे येवन म्हळें, सायबा कितले पावटी म्हज्या भावान म्हजी चूक केल्यार हांवें ताका भोगसूचो. 7 पावटी लेगून जेसून ताका जाप दिली. 7 पावटी न्हय पूण 70 पावटी 7.
त्या पासून आपल्या चाकराचो हिशोब घेवंक सोदतल्या एका राजा परी सर्गीचे राज हिशोब घेवन सुरू करतोच 10,000 तालेंट आसलेल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलें विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घालो. तेन्ना हात पांय पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, तो कोस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक करतां. चाकराचे चुचुरे धरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रिणूय बोगशिलें. हो चाकर भायर गेल्या उपरांत ताका 100 दिनार देवो आसलेलो आपणा बरोबरचो एक चाकर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिडूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तो कोस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक करतां. तरी तो आयकोनासलो पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करिसर ताणें ताका बोणकुणींत घालो. हें घडलोलें पळोवन ताचे बरोबरचे चाकर भोव दुखवले आनी वचून घडलोलें तितलें आपल्या दोनयांक कळीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगळें रीण बोगशिलें, तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या बरोबरच्या चाकराची दिसूंक ना आसली. आनी रागा बरीच जावन सगळें रीण फारीक करूय पर्यंत दोनयान ताका कोसाबाच्या हातांत घालो. तुमी जोण एकलो तुमच्या भावा भयणीक काडसांतान बोगशिना जाशात जाल्यार म्हजो सुर्गीचो बाप तुमकांय बोगशिचो ना. हें उलोवन सोंपयल्या उपरांत जेजू गालिलियांत सोडून गेलो आनी जॉर्दान पळतडी जुदेयाच्या प्रांतांत आयलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाड बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी जायते पावटी दुसऱ्यांक बोगसूंक आमी राजी आसना, पूण आमी दुसऱ्या सवें बोगसोणें जायते पावटी ताणें आमकां बोगसूचें अशें आमी जायते पावटी अंतरेकता आनी आमी जायते पावटी आमच्या मनान हें बाळगून रावता की दुसरो म्हाका बोगशितलो. हांवें कितलीय तर चूक केली, हांवें कितलेय तर गुन्यांवकार जालो, दुसरो म्हाका बोगसोणें दिसतलो अशें आमी समजता. आमच्या जिवितांत जायते पावटी दुसरो आमकां वायट करता, दुसरो आमचेर विंगास घेता, दुसरो आमचो भाव चुकता तेन्ना आमी ताका उदार मनान चुकलोल्याक बोगसूचें अशें आज आमकां जेजू ह्या आपल्या शुभ वर्तमानान कळीत करता. पेद्रून जेन्ना जेजूक हो विचार केलो, सायबा कितले पावटी म्हूण म्हज्या बाबान चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूचें? 70 पावटी 7 म्हणजे तुका मेजूंक जायना तितले पावटी तुवें तुज्या बाबाक बोगसूचो. जायते पावटी दुसऱ्यांक बोगसोणें आमी दिवंक आनी तांकां बोगसूंक आमकां आवड, कित्याक आमचें सैम इतलें की आमी आमच्या मनांत राग धरून रावता. आमचें सैम अशें की देवान आमकां बोगशी जाल्यार पर्यंत, दुसऱ्या मनशान येवन आमचे सगळे माफी मागली जाल्यार पर्यंत आमी तो राग आमच्या मनान धरून आमी जायते पावटी विंगास घेवंक सोयेक धुंडटा आनी सोयेक मेवल्या उपरांत आमी त्या बाबाचो राग काडटा. जायते पावटी बाबा भयणी दोतोरांचें आनी सायकियाट्रिस्टांचें बरोवप अशें आसा की जो मनीस चड पिडेंत आसा, जो मनीस आपलेचे कुडींत जायते पावटी जायते इलाज केल्या उपरांत सुद्दां ताका पेकोणी मेळ्ळो ना, ह्या मनशान आपल्या जिवितांत घडीक जायते आपल्या काडसान भितर दवरला, आपल्या मनांत दुसऱ्यांचो राग सांबाळून दवरला आनी तो बोगसूंक तयार ना. ताका लागून ही पेस वो ताचे सवें ही पिडा आयल्या वो ताका जायती पिडेचे इलाज मेळनात. आमच्या जिवितांत देव आमचे सवें दयाळ आनी मोबाळ. देव आमकां जायते पावटी ना दिसत्या वस्तूंचो पर्यंत आमकां आमी नको आसतना पर्यंत आमकां बोगशिता. आमी देवा सवें अनुपकारी कशी दर दिसाक आमच्या जिवितांत जायते वस्तू अनुपकारीपणान करता. तरी पूण देव मोवाळ, तरी पूण देव उदार, तरी पूण देव काकलुतीवून. आमी पातकी जावनूय देव आपल्या एकल्याच पुताक आमचे सवें धाडटा. हो पूत आमचे सवें येवन आमकां सगळ्यांक मोगाच्यो वस्तू, मोगाची आज्ञा आनी आमच्या भावा भयणाचो मोग करूंक आमकां शिकयता. इतलेंच न्हय,
आमच्या सुर्गीच्या देवाक बाप म्हणून तो आमकां शिकयता आसतना त्या प्रार्थनान सुद्दां आमचे चुकलेल्यांक आमी बोगसूचें अशें आमकां तो प्रार्थनांत मागणें करूंक लायता. आमी जायते फावटी घडये विसरता बाबा भयणीनो की देव काकलुतीबोंद जाल्यार आमी दुसऱ्या सवें काकलुतीबोंद जावंक जाय. जशें राजान ह्या चाकराक बोगशिलो, ताचें रीण आसलें तितलेंय ताणें ताका बोगसून ताका घरा धाडलो, पूण चाकोर दुसरो चाकोर ताका रीणकार आसलो ताका बोगसूंक तयार नासलो. ताणें ताका बोणकुणींत घातलो आनी जेन्ना राजाक गोमलें चाकरान हे भाशेन केलां तेन्ना राजा तिडलो आनी ह्या चाकराक आपोवन ताणें ताका बोणकुणींत घातलो. बाबा भयणीनो, आमी तर दुसऱ्या सवें एके भाशेन कठोर जायत, आमी तर दुसऱ्या सवें एकदम निश्ठूर जायत जाल्यार देव आमकां केन्नाच ह्या संवसारान बक्षिचो ना अशें न्हय, पूण देव घडये काकलुतीबोंद जावंक फाटीं रावतलो. आमी दुसऱ्या सवें दयाळ मोवाड जावया, दुसऱ्या सवें काकलूत आमी दाखोवया. जितली आमी काकलुतीबोंद, जितले आमी दुसऱ्या सवें उदारपण दाखयता तितलो देव आमकां अदीक देण्यांनी भरतलो आनी आमचें सवें बरेंपण येतलें. इतलेंच न्हय, आमच्या उतरां वरवीं दुसऱ्यांक आपल्या जिवितान बरेंपण मेळटलें. दुसऱ्यांक घडयेक जी कोण दुखेस्त आसात, जी कोण डिप्रेस्ड आसात, जी कोण आपल्या जिवितान निराशे आसात, आमच्या बऱ्या उतरां वरवीं घडयेक ती आपलें जिवीत घडये सुदारूंक पावत, आपलें जिवीत बऱ्या मार्गार ती घडये आपल्या जिवितान एक खुशालकाय भोगीत आमी हें करूंक वावरुया. आमकां अदीक आनी अदीक दुसऱ्या सवें मोवाड जावं, दुसऱ्यांक आमी बोगसूंक देवान आमचे सवें दया दाखयल्या ती आमी दुसऱ्या सवें दाखोवंक ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. भेटोने वेडार गीत घेवया C25 पेज नंबर 39 C25. बापा नामचे लागी दिवूंक तुका उत्तम देणी, देखून आमी ही तुजी भुरगीं आखी प्रितू करता वेदी, तिचेर तुका समोर पिदांव संवसारांतली सर्वावर सोंसणी मोगाल बापा गे तूं मानून हेच आमगेलें वडुणेपण टाटाट कालशीत दितां घालून तुका आमचें सिणोरपण. मोशा बाबा भयणीनो, हे मोशा आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे नाके पवित्र सभेच्या आदावांक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकलुतीन तूंच आमच्या हातांत घालताय, तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसून जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं, तुमचेय सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया, वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारांनी सासणाचे देवा सोर काडयांचो थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कूड तुवें रचले, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेची केली. ह्या खातीर सगलीं रोसना अनुदान करता तुजी सेवा, प्रितुमे तुका वाकाणटा तारोण मेळिल्ली तुजी पोरसां स्वर्गार एका ताड्यान तुका दिन वाजता तुज्या सोंता भक्ताची सभा. देखून सगल्या देवदूतां संगती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलीच कुशीन कुश्ट मरोन सुसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हशी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराचे हें रोगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपोर गोटुया. सुमिया जेसू आमी होंडो खाताव आनी एकाचीतले पियेताव. तितले फावटी तूं वैभवान येसूर आमी तुजे मरण परगोटाव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपडी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रोगो सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे यज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा आगुस्तीन गामा अचिका कुतकोर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपूण वेलो. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचुरीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची विविधी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागताव. आंकवार मरे देवाचे माये सांगातीत सपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मदतान सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवीदार बापा सर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान दवरतना किरीत भाशेन ताणें प्रार्थनान आमकां दुसऱ्यांक भोगसूंक शिकयलां. धीर घेवन सोम्यान शिकयलेले प्रार्थना सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशे नोतरेकताव तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या ससनांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटेली आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटेली आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटेली आमकां शांती दी. दुसऱ्यांक बोगसणे दिवंक आनी दुसऱ्या सवें दोयाड मोवाड जावंक
होच तो जिसो आमकां आजुलो करता. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्यावा खातीर मागणें. मोगाळाची जेजू तुंबो पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदीच वेगळो जावन म्हाका दिवं नाका. आमेन. कुमन्या वेळार गीत घेवया D20 पेज नंबर 58. जेजू उगडास करीन जाल्यार तुजो काळजाक सुंदूसान नोंद भोगता कितलो, पूण तूंच हाजीर जालोय जाल्यार पुरो. दादुस्कायेन विरू वेच्या कोत्मो. जेजू तुज्या पवित्र नावा सारखे मोदूर संगीत खंयसरूच ना गावचें. गोडवे उतर तोंडांतले ना गोळचे. दुलोप चिंतून मोनान ना उपसोचें. प्रार्थुया. मोगाड बापा, तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उसवाडांत आमी तिरायेन जिवूं. हें आमी मागतां आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. भाव भयणीनो, कितें भशेन मागुया. ह्या दिसांनी आमच्या गोंयांत जायते टेस्ट जातात. ते टेस्ट बरे भाशेन करूंक, सगळे प्रोसिजर बरे भाशेन सांबाळूंक आमच्या दोतोरांक नर्सींक फावो तितली घोटाय आनी भलायकी मागुया. आनीक आमकां सगल्यांक मजबूत कर म्हूण मागुया. सर्वपदवीदार आनी काकलुतसारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखार कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाडायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली हे पिडेक लागून दोगदवतल्या बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञाना एक गुणादीक वासी बेगीनूच सोदून काडून आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूं तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. आमच्या जिवितांत दुसऱ्या सवे आमी काकलुतीवून सावन दयाळ तांकां दिसपोटी आमची मोवाडाय दाखोवंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.
देवाचे व्हड उपकार. शेवटा गीत घेऊया F20 पेज नंबर 95 F20. संसार सोपोपर्यंत तुमचे संगती आवासा. संसार सोपोपर्यंत तुमचे संगती आवासा. बाबान म्हाका धाडला तसोच तुमकां धाडटा. पवित्र आत्मो घेयात. ताच्या बळान सोक्तीन देसान देसान सगल्याक म्हजे गोवाय जायात. संसार सोपोपर्यंत तुमचे संगती हांव आसा. संसार सोपोपर्यंत तुमचे संगती हांव आसा.